प्रतिमा आयज आमी एक स्टेटमेंट आयकलो भारतीय जनता पार्टीचे वुमन वर्करान तेणी म्हणलें कितें तुमचो जो एसेट आसा तो डेंजरस वर्ड आनी तुमी मोर सर्विसाचेर उलोवपाचे गोंयकारांक कितें रिप्लाय तुमचो हेजेर? पळय हें कोण तें खंय तांचें हें पूनम सावंत खंय BJPचे हे पळय हे BJPचे खंय महिला मोर्चाचे कोण तरी आसा पूनम सावंत पणजेचे बायगो पूनम सावंत हांवें पयर कितें म्हणिल्लें हांव रिजॉयन जालें तेन्ना हांवें डायरेक्टली म्हणलें येस आय एम नोन एज आयरन लेडी ऑफ गोवा बट इफ यू स्लीट माय हेड यू वील सी एसीड इन माय ब्लड. म्हाका जाय जाल्यार लॅबोरेटरीन व्हरात, म्हाका जाय जाल्यार लॅबात व्हरात, सगळे जे आसा पळय लोकांचे तांचें ब्लड आसतलें, रगत आसतलें, पूण म्हजे हितून एसीड आसा एंड दीस एसीड इज कमींग टू फिनीश BJP. This acid is coming to finish BJP 2027 for all the illegalities, corruption, आमचे दोंगर कापल्या, आमकां लोकांनी रस्त्यार हाडल्या, सिलिंडर, इलेक्ट्रिसिटी. ताका लागून हांवें म्हणलें की ही एसीड पळय आसा म्हजे भितर तुमकां काबार करतले आनी आमी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, सोनिया गांधी आमचे लिडर जे आसात तांकां आमी गिफ्ट दितली गोंयांत काँग्रेस हाडून. आतां म्हाका सांगपाक जाय म्हजो स्टेटमेंट म्हणटा तूं भयानक आसा, एसीड म्हणल्यार भयानक आसा. तूं सांगता आमकां भारतीय जनता पार्टी आमकां हें शिकयता तें शिकयता. का गो सांगता तुका पयलीं सांगता वॉट डज द एसीड मीन. हांवें म्हणलें रगत ना एसीड आसा. तुमचे प्रायम मिनिस्टरान फाटीं कितें स्टेटमेंट केलें मेरे खून में सिंदूर है म्हणिल्लें, मेरे खून में सिंदूर है सारकें. आतां खून कितें तें सांगता, ब्लड कितें आनी एसीड कितें सांगता. एसिडाक भिवपाची गरज ना. जो कोण भिता पळय, कोण रॉंग आसा पळय आनी इवील करता पळय तेणी भिवपाची गरज आसा. पळय हांव एक सांगता एसीड आनी ब्लडाचे डिफरन्स सांगता बाय तुका मातशें अंडरस्टँड करून घे. इन वन इंटरप्रिटेशन इफ यू गो टू सी एसीड सिम्बॉलायजीस कितें, एसिडाचे एक्च्युअली अर्थ कितें, ट्रूथ म्हणल्यार सत्य. एसीड इज ट्रूथ. दुसरें म्हणटा तें एविडन्स म्हणल्यार कितें, सोबूत आनी तिसरें म्हणल्यार कितें, इन्वेस्टिगेशन, चौकशी. सो आय एम हियर विथ द एसीड फॉर ट्रूथ, एविडन्स एंड इन्वेस्टिगेशन और इलिगल एक्शन. आतां तुमचे प्रायम मिनिस्टर म्हणलें मेरे खून में सिंदूर है. What he is trying to say, what does blood symbolizes? Blood symbolizes violence, hinsa. Blood symbolizes violence and violence or bloodshed. आता म्हाका विचारूंक जाय हे भारत जुमलाच्यो बायल्यो आसा त्यो जेन्ना खरें गरज आसता रस्त्यार येवपाचें तेन्ना खंय आसता गो. पूनम सावंत तूं बरें आयलें, एक्टींग मातशें बरें करपाक शीक. म्हजे कडेन उलयतलें जाल्यार एक्टींग मातशें बरें करपाक शीक. जुमला पार्टीन कितें केलें, गोवा मायल्स हाडली, गोंयकारांक आमच्या टॅक्सीकारांनी रस्त्यार उडयलें, तेन्ना तुमी खंय आशिल्लीं गो. बरें तें सगळें सोड. म्हाका एक सांगून 39 या लागून आमी सगळीं रडपा आसल्या. गोंयकार रस्त्यार येवन जावं युनिटी मॉल जावं, कारापूर जावं, खंय जावं सगळ्या कडेन मिराबाग जावं जे इलिगल जाता तेन्ना तूं खंय आशिल्लें गो. तेन्ना प्रतिमा दिसती पडलें तूं आनी तुजी BJP महिला मोर्चा खंय आशिल्ली गो. तुका कितें बॅग मेळ्ळा कितें, तूं आतां धुवपा आयला तें. हांव तुका धोबी आंटी म्हणटा, धोबी आंटी. आनी इम्पॉर्टंट म्हणटा सांगपा जाय तूं लोडाचेर जाल्यार उलयना. लोडाचेर केन्ना उलयला तुमचे मिनिस्टर CM लोडाचेर कितें उलयता. तुमी उदकाचेर कितें उलयल्या. आयज इतलें लायटीचें बील म्हारग जाला, लोकांनी 15,000 20,000 बील येवपा लागला, लोकांच्या गरिबाच्या पोटार चिमटे येवपा लागला. तेन्ना प्रतिमा आसता मुगो डिपार्टमेंटाक वचून बोर्ड करपाक. तेन्ना तुमकां कितें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा गो. हे पूनम तुका विचारता हांव. दुसरें म्हणटा तें गॅस सिलिंडर खंय पावला. सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग नॉनसेन्स. आनी लास्ट सांगता हांव आय एम अ लेडी, आय एम लेस कॅरी. म्हाका इतली भिवपाची गरज ना गो तुका. तूं सांगता न्ही सगळ्यांनी ताजे कडल्यान सांबाळून रावात. आय एम हियर फॉर गोवा एंड गोवन्स एंड माय प्रॉमिसीस आय वील ऑलवेज स्टँड एंड फायट फॉर गोवा एंड गोवन्स. बट तुका सांगता भिवपाची तुमकां गरज आसा, BJPक गरज आसा. आयज तुका स्क्रिप्ट बरोवन दिला पळय, तूं खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा, पणजेचे वो दाबोलीचे खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी, तूं भी. कित्याक देर आर मोर स्कॅरी people in your party, I mean leaders in your party or ministers in your party. I cannot comment on it. Our leader, Venugopalji, AC Venugopalji is come. He is interacting, he is having meeting with all the top leaders, then also the PCC leaders, district committees, block presidents. So he is doing it, is one-to-one. And he'll be holding another meeting now at 4. No. हे एसिड आहा ते कंटिन्यूस उरतले. हे एसिड कंटिन्यूस उरतलें. हांव खरें सांगता दीस एसिड इज नॉट जस्ट कम, दीस एसिड इज कम टू फिनीश BJP. इफ आय हॅव टेकन दीस डिसिजन ऑफ जॉयनिंग माय पार्टी बॅक घर वापसी, इफ आय हॅव डन बिकॉज आय वॉन्ट टू सी दॅट 26-27 झंडो जो आसा काँग्रेसाचो वो आख्खे गोंयभर
फुलतलो सगळ्या कडेन फुलतलो तो इट वील फ्लाय हाय बिकॉज काबार केला बी जे पीन सगळें वतात थंय लोकांच्या पोटार आयिल्ले आसा लोकांच्या धंद्यार आयिल्ले आसा लोकांच्या प्रॉपर्टीचेर आयिल्ले आसा लोकांच्या शेतार भाटार आयिल्ले आसा दोंगर काबार जाले आमचे वचून पळयात हां हे लोडा फोडा हांकां तें पडलां हांकां फक्त कमिशनाचें पडलां आनी ह्यो बायलांक तुमी आतां ते मुखार काडटा पळय तांकां सांगता यू ऑल आर पपेट्स यू ऑल वील रिमेन पपेट्स ओनली इफ यू ऑल पुनमाक सांगता यो गो जॉइन मी पुनम कम जॉइन मी लेट्स डू समथींग फॉर गोवन गोवन्स पीपल वील से सॅल्यूट टू यू डोंट बी अ पपेट हांकां कांय मेळपाना तुका हें स्क्रिप्ट दोन दितले तुका आनी एक्टींग दाखयतले हांव भिवपाचें ना तुमकां भिवपाची गरज आसा तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिला गिरीशान की तुमी सगळे इश्यूज घेवपाचे ना आतां पयले भशेन No, तुमी that फक्त is- स्पेसिफीक इश्यू तुमी ऑन रेकॉर्ड ताणें सांगलें तुमकां I will, whatever the party tells me, whatever the responsibility, whatever the party gives me the responsibility, the party leaders tell me that this is what you have to do, I will abide by it, I will obey by it. That's बट रेग्युलर जे इश्यूज तुमी घेताले जे लोकांचे बायलांचे इश्यू आनी ते कित्याक घेवपाना? इनजस्टीस तुमी घेवचे Of ना course, I will continue, but I will continue under the banner of Indian National Congress. That's it. आणि काल जे पणजेन फ्लॅग लावपाक दिवना पळय काँग्रेस I condemn that what has happened last night. आमचो लिडर येता आमचे फ्लॅग लायताली ते फ्लॅग काडून गेले देर वॉज नो ऑर्डर ऑल्सो फ्लॅगाचेर फ्लॅग काडपाक जाय म्हणून ऑर्डर जाय न्ही ऑर्डर नाशिल्ली म्हळ्यार इतले भिवून पडल्या बी जे पी दीस शोज दॅट दे आर स्कॅड ना हांव पुनमी से भिवन हांव म्हाका तशें कळटा की दे आर स्कॅड ऑफ द काँग्रेस पार्टी कित्याक काँग्रेस इज कमींग बॅक डेफिनेटली इन 26-27 देव बरें करूं थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.